नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हाका फक्त 70च जाय रोजगार. तुम्ही रोजगार दिलो जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा रावतलो उबो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या जल्मदिसाच्या आदल्या दिसा मंत्री विश्वजितान केली जाहीर घोषणा. गट गोंय राज्य नाटक सर्तीच्या लाच प्रकरणात आरोप्याचेर फावो ती चौकशी करून आस्पाव आशिल्ल्याचेर करची खर कारवाय. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक विभाग संचालनालयान फडणवीसाची सरकाराक शिफारस. गोंय मुक्ती उपरांत सरकारान पयल्याच खेपे आपल्या मालकीच्या आनी ताब्यात आशिल्ल्या जमनीची महसूल कागदपत्रांत नोंद करपाची प्रक्रिया केल्या सुरू. सरकारी जमनी कसपी आनी सरकारा मदीं संघर्ष निर्माण जावपाची आसा शक्यताय. टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांचो वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा. गौतम खट्टर आनी संबंधित आयोजकांक बेगोबेग करात अटक, लोकांची मागणी. गौतम खट्टराच्या भावाक पुलिशेन केल्या अटक. गौतम खट्टराकूय जातली बेगीनूच अटक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें आश्वासन. गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी गोंय पुलिशेचेर दवरचो विश्वास, मुख्यमंत्र्याची मागणी. आनी गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळ खाला खाजगी क्षेत्रात एका वर्साचे काम पुराय केले उपरांत सरकारी नोकऱ्यांची मेळूं येता संद इत्सूक आशिल्ले उमेदवार करपाक शकता अर्ज, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. आता खबरो विस्तारान. परत एक फावट गोंयच्या राजकारणात एक नवो ट्विस्ट पळोवपाक मेळ्ळा. सत्तरीचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणेच्या विधानान चर्चा केंद्रात आयला. म्हाका फक्त 70त रोजगार जाय. तुम्ही रोजगार दिलो जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा उबो रावता, अशें तांणी स्पश्ट उतरांनी सांगलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या जल्मदिसाच्या आदल्या दिसा होणा वाठारांत दिल्ल्या विधाना वयल्यान राजकीय मळार आतां जायते प्रश्न उप्रासल्यात. होंडा वाठारांत जाल्ले बसकेत उलयतना मंत्री विश्वजीत राणे हाणें 70तल्या रोजगाराच्या प्रस्नाचेर थेट भुमिका घेतल्या. म्हाका 70त नोकरी जाय. तुम्ही रोजगार दिलो जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्या कडेन रावतलो, अशेंय ताणें स्पश्ट उतरांनी सांगलें. ह्या विधानान 70तल्या थळाव्या लोकांच्या रोजगाराचो प्रस्न परतून मुखार आयला. राणे हाणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आपलो विस्वास उक्तायलो आनी आमी बसून हो प्रस्न सोडयतले अशेंय स्पश्ट केलें. पूण हे विधान फकत उदरगती विशीं आसा वा तातूंत राजकीय परिणाम आसात? 70 मतदारसंघात रोजगाराचो प्रश्न कितलो गंभीर आसा आनी ताजेर सरकार खंयची भूमिका घेतली, आता सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. तुम्ही तुमचे बर्थडे हांवें गिफ्ट दिवपाचे ऐवजी म्हाका फक्त रोजगार दिया, बाकी सगळें हांव पळोवन घेता. कितें आहा तें आमकां रोजगार, आनी 70 फक्त रोजगाराचो आवाज उठोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. इतलें सांगून म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीच्या काना पर्यंत माझे भाशण पावतले आनी ते बी म्हाका दिसता की खुश आसतले की विश्वजीत आपल्या वांगडा रावतलो. पूण म्हाका रोजगार जाय, म्हाका म्हाज्या कामां जाय, म्हाज्या भुरग्यांक संद्यो दिवंक जाय, मागीर विश्वजीत रावतलो. आनी विश्वजीत रावंक जाय जाल्यार रोजगार दियात, आमकां 70च्या लोकांची उदरगत करात. हे सगळें जावंक जाय आनी तो करतलो. आमी दोगूय बसतले आनी थरयतले ते कशें कितें करपाचें तें, आनी तें करपाक जाय. इतलेंच सांगून आयज परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. कारण हे आशिर्वाद तुम्ही आमचेर दिला म्हणून हे काम आमी करू शकले. आनी इतल्या वर्साचो विश्वास आमी खंय तरी एका दिशेन बरे रितीन फुडें पावले आनी पावू शकता हे तुम्ही दाखवून दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. युट्यूबर गौतम खट्टरान सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ले खातीर टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांनी वास्को पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो. गौतम खट्टर आनी संबंधित आयोजकांक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या. जाल्यार ह्या केसीचो तपास आतां गुन्यांव फाट्याचे पुलीस करतात. आमी फक्त तांकां मजत करता, अशें पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान सांगले. सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या विशया वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. जायत्या पुलीस स्टेशनांनी गौतमा आड कागाळी दाखल केल्यात. गौतम खट्टराक अटक करपाची मागणी जोर धरून आसा. बुधवारा राती गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गुन्यांव फाट्यान अटक केली. मजगती बेरेस्तारा ह्याच कारणावयल्यान वास्को टिळक मैदानाचेर शेकड्यांनी नागरीक जमले. तांच्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गौतम खट्टर आनी संबंधित आयोजकांक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या. जायतो उलयल्लो आसा आमच्या गोंय साहेबाचेर, जे ह्या कट्टर घट्टर हेणें पळय कॉमेंट मारला तेचेर हांव जायतो उलयल्लो आसा. पूण आतां म्हजो मुद्दे आसा, म्हणजे 3 पॉयंट आसा. 3 पॉयंटाचेर हांव उलयतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल
हे ऑर्गनायझिंग कमिटी पळय जी आसा तांणी म्हणलें हांकां कांय म्हायती नाशिल्ली की अशें जायत आनी अशें उलयत म्हण तो कट्टर म्हणटात तो तांणी बी ताका आपयलो हाडलेलो तिका एक स्पिकर असो म्हणून तो एक स्कॉलर घेतलेलो मनीस तो बरी म्हायती आशिल्लो मनीस एक गिताचेर जावं कसल्या हिंदू देवाचेर ताका चड म्हायती आसा म्हूण ताका हाडलेलो खंय पण हांव म्हणटा ही जावन आसा फट ह्या ऑर्गनायझरान एक फोटींग उलयतात कित्याक हो हेट्रेड स्पीच करपी म्हणून ताका हाडलेलो माच करून आतां 5 दीस जाले आमच्या गोंय साहेबाक अपमान केल्लो गोंयच्या साहेबाक आमकां किडे पडल्या तो आतंकवादी हे सगळे हे भाशेन ताका मिनिस्टर जे स्टेजीर आसतना तेजो इन्सल्ट केलो आतां आयज पासून 5 दीस जाले कोणाक तेणी अरेस्ट करूंक ना तेज्या भावाक हाडप भाव काडलो आनी आमकां सांगलें फिनिश काबार जालें अरे तुमकोडे गौतम कट्टर तर मेळोंक ना जाल्यार हूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ऑल मॅस जे कितें हिंगा उलयलां जे आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केला आमच्या गोंय साहेबाक आतंकवादी म्हणला ताका किडे पडले ही बुरशीं उतरां आमच्या गोंय साहेबाक तुमी उलयला जाल्यार हूज अ सेकंड रिस्पॉन्सिबल जबाबदारी कोण जबाबदारी ऑर्गनायझर्स आतां ऑर्गनायझराक जरी तर कितेंय तर ऑर्गनायज करता जाल्यार सदांच ऑर्गनायझर आपण जाय तशें करता स्क्रिप्टचे बरोवन तर दिल्या तेज्या भावान जाल्यार ती स्टेजीर वाचली स्पीच दिली कशी टेस्ट म्हटल्यार पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक हिंदू आनी गोंयांत रावपी हांव हिंदू आनी गोंयकारांक गोंयच्या साहेबाचो मारी इम्पॉर्टन्स खबर आहा सो आमी हर्ट जाल्या क्रिस्तांव भाव जाल्यात तशें आमी हर्ट जाल्या आनी हे जे आतां सरकार आमकां आमचे पुलीस हेंच्यांनी आतां दोळ्याक थुकी लावपाक तेज्या भावाक हाडला तेज्या जर भावाक तर धरूंक शकता भावाक हाडूंक शकता जाल्यार हेंच्यांनी आजून ऑर्गनायझराक कित्याक धरूंक ना हा ऑर्गनायझरूय धांवसर वाट पळयता ते ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल आसता जे प्रोग्राम जे इव्हेंट करता न्हू ताका ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल आहा सो म्हाजें एकूच डिमांड आहा पुलिसां कडेन की तांकां बेगिना बेगीन अरेस्ट करा कोणाक ऑर्गनायझरांक हे थंयसर 2 मिनटाचो व्हिडिओ जाल्लो तो उलयलो तेज्या उपरांत तो उलोवन थंय बसला आनी ते बसोन तिका 3 मिनिस्टरूय आहलेले ते बसले सो इतलेच आसा तेंच्या सेंटिमेंट हर्ट जावंक ना जेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले तेन्ना हे दाखोवपाक माफी मागतात हे सगळे चुकीचे आहा हांव मागता की बेगिना बेगीन हे ऑर्गनायझरांकूय अरेस्ट करपाचो आनी तेका जो गौतम खत्तर आहा पळय तेका हाडीसर ते ऑर्गनायझरांक भायर सोडपाचो न्हू मजगती हे केसीचो तपास आता गुन्ह्या फाटाचे पुलीस करतात आम्ही फकत तांकां मजत करता अशी माहिती पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली तांचे डिमांड्स आसा ऑर्गनायझर अरेस्ट बी करात नाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन आमचे कडेन ना सध्या आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन हँड ओवर केला सो फुडें कितें कोणाचो इन्वॉल्वमेंट क्रायमान आसा त्या प्रमाणे क्रायम ब्रांच वील टेक एक्शन इन दॅट डिमांड आसा म्हणूच न्ही तातूंत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसपाक जाय तांचो जो रोल आसपाक जाय त्या प्रमाणे आसा जाल्यार दे वील टेक एक्शन बट आमी ताजेर एट द मुवमेंट आय नो द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन बट सिन्स देट सो मच ऑफ क्रावड आयज तुमचे भायर येयल्यात क्रायम ब्रांच आतां तुमी कॉन्टेक्ट केला येवन मातशें अटेंड करा म्हणून आमचे थ्रू प्रॉपर चॅनल जे सिनियर्साक आमी अपडेट करपाचे आसतात ते आमचे टायमली जायत आसता इज देयर एनीथिंग दॅट दे वील बी कमिंग हियर टू टॉक इन तुमकां मेळ्ळो इन्फॉर्मेशन तेचेर हांव कमेंट करपाक शकना तशें आमचें कितें हांगा चल्लां कितें डेवलपमेंट आसा आमच्या सुपेरियराच्या नॉलेजीन आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करपी व्हिडिओ रिकॉर्ड करून वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर प्रसारीत करपाच्या प्रकरणा खाला गौतम खट्टर हाचो भाव माधव खट्टर हाका अटक केला गौतम खट्टराकूय बेगीनूच अटक करतले म्हण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता गोंयकार तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी संयम दवरचो आनी गोंय पुलिसांचेर विश्वास दवरचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान मागणी केल्या तशेंच अशा प्रकाराची घडणूक परतून घडची न्हय म्हण जतनाय घेतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें जे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हेच्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावल्या ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर माइंड तो आसतो अशें म्हणपाक काय हरकत ना तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आसा ती ऑलरेडी केल्या बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता म्हाका खबर आहा
गोयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक आणि सहसा तरी कॅथलीक आणि हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आणि क्रिसमसाक वचपी, चवथीक वचपी, दिवाळेक वचपी तांच्यांच्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आणि लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. कारण हांव तुमकां एक सांगता, ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकैती आणि हातूंत जाल्ल्या डकैतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आणि तांकां हाडटाय बी तांकां शिक्षाय दितले म्हणून सांगता. आनी हो तर कोण एक खत्तर, ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना, पण थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा. कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्टिक्स आसता, ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हॅन्सफोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेअरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. गोंयांतल्या कला क्षेत्राक हालोवपी अ गट गोंय राज्य नाट्य सर्तीच्या लाच प्रकरणात आता एक व्हडली घडणूक उजवाडाक आयल्या. परीक्षकांक लाच दिल्ल्याच्या आरोप्याक फावो ती चवकशी करून तातूंत आस्पाव आशिल्ल्याचेर खर कारवाय करपाची शिफारस महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक विभाग संचालनालयान फडणवीसान सरकाराक केल्या. या प्रकरणाक लागून नाटक सर्तीचे विश्वासपात्रतेचेर गंभीर प्रश्न उपरासल्यात. दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात, पण 2026ची ही नाट्य सर्त आता वादग्रस्त झाला. सर्तीच्या 3 परीक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक विभाग संचालनालयात लेखी कागाळ करून गंभीर हरकत उक्तायल्या. दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आणि सोऱ्याच्या बाटलेचो हायेस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप कागाळीतांनी केला. इतलेंच न्हय, अहवालात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अशोभनीय वागणुकीचोय उल्लेख केला. या प्रकरणाची जाणविकाय करून महाराष्ट्र सांस्कृतिक खात्यान संबंधित लोकांआड पुराय चौकशी आणि कारवाय करपाची शिफारस केल्या. मजगती ही गजाल पयल्याच खेपे उजवाडाक आयल्या उपरांत लेगीत कला अकादमीन कारवाय करपाक टाळा असो सणसणीत आरोप आसा. संबंधित अधिकारी प्रवीण गावकर आणि सुशांत नाईक हाच्या आड अजून ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान प्रश्न उपरासतात. तेच बरोबर या प्रकरणाचेर फॉलोअप करपी गोवा कला राखणमान संघटने भितरही मतभेद निर्माण जाल्यात आणि संघटने भितर फूट पडल्या अशी माहिती उजवाडाक आयल्या. आता या सगळ्या प्रकरणात कला अकादमी खंयची भूमिका घेतली आणि सरकार खंयची कारवाय करतले हाचेर सगळ्याचें लक्ष आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळा खाला खाजगी क्षेत्रात एका वर्साचे काम पुराय केले उपरांत रिती पदां जाहीर जातकीच सिनियर ऑपरेटर वा कम्प्युटर ऑपरेटर यासारकिल्ल्या सरकारी नोकऱ्यांची संद मिळूं येता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खाजगी क्षेत्रांतल्यान सरकारी महामंडळांत वचपाची इत्सा आशिल्ले उमेदवार अर्ज करपाक शकता. जॉब फेरांत वांटेकार जावन तरणाटे सरकारी नोकरेचे दार उगडटात अशें वेळा आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयांत हाज्या पयलीं सेक्युरिटी सर्विसीस आणि हाऊसकीपिंग सर्विसीस ह्यो 2 सर्विसीस खासा करून सगळे 100% भायले लोक करताले. भायले लोक म्हणटा आसतना हांव म्हणटालो नेपाळ आणि भूतानांतल्यान सुद्दां म्हणजे आउट ऑफ कंट्रींतल्यानूय लोक येताले, आउट ऑफ स्टेट सोड. पण कालांतरान आमी पळयलें की 2014तल्यान हें कॉर्पोरेशन आमी सुरू केल्या उपरांत आमी आमचे जे अंडर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा, कोण 10वी फेल आसतलो, 12वी फेल आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक सुरवात केली की हय ह्याय जॉबाक जर डिग्निटी आणि सेक्युरिटी दिली आसत जाल्यार होय जॉब आमचे गोंयचे भुरगे करूं शकता. आणि जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आणि ह्या जॉबात आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबात आमकां इन्क्रिमेंट आसा आणि ह्या जॉबात आमचो फ्युचर आसा. चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात जॉयन जावपाक लागली. बऱ्याचशा भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबात एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सुरवात केली. देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ when who are completing the 2 years in the human resource corporation. Recently जाल्ल्या पुलीस सर्विसेन आमचे 40 सेक्युरिटी गार्ड हे ह्युमन रिसोर्सातले पुलीस म्हणून जॉईन जाल्या थ्रू द रिझर्व कोटा. ह्युमन रिसोर्सातलो जॉब हो तितकोच ESI आसतलो, PF आसतलो किंवा ताका 100% इन्क्रिमेंट दिवपी वो जसो गव्हर्मेंटात इन्क्रिमेंट मेळटा, गव्हर्मेंटात जॉब मेळटा त्याच धर्तीचेर ह्युमन रिसोर्सानूय मेळटा. आयच्या घडीक मोर दॅन 5,000 भुरगे हे ह्युमन रिसोर्सात काम करता. ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी अपॉइंटमेंट दिता,
तुम्ही त्यांची आमकां जी आहा ह्युमन रिसोर्साक सॅलरी पेमेंट करा, आमी तांकां पेमेंट करता. आनी हातूंतल्यान आयज पयली बॅच म्हणजे ज्या निमित्तान तुमी हांगासर जे आयल्यात इट इज एप्रॉक्सिमेटली 6,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां. 3,000च्या आसपास भुरगे आज हांगासर प्रेझेंट आसात. वेगवेगळे कडेन इंटरव्यू सकाळच्यान सुरवात जाल्या. पहिल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1,300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉइंटमेंटूय लेटर दितले. हाचो अर्थ उरलेल्या भुरग्यांक मेळची ना काय कितें? उरलेल्या भुरग्यांक मेळटले. उरलेल्या इंडस्ट्रीज कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केल्या, म्हणून तुमकां उरलेल्या सगळ्यांक परत इंटरव्यू घेवचे पडचे ना. जे भुरगे उरलेले आमच्या कडेन बायोडेटाज आसा तांकांच त्यांच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे ज्या इंडस्ट्रीज जाय त्या प्रमाणे तितक्या भुरग्यांक कॉल करतले आणि तांचे इंटरव्यू जे आसा पळय न्ही इन लॉंग रन फुडल्या 10 दिसांक हे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कंपन्यांनी घेतले. म्हणून फक्त 1,300 जणांचे आज सिलेक्शन जालें आनी बाकीच्याचे जावंक ना आसत जाल्यार कोणी डिस्प्यूट जावचे न्ही. परत सांगता, तुमचो जॉब आमी तुमकां म्हणजे लोअर कॅटेगरीतले एमफार्म आणि हे वयले कॅटेगरीतले भुरगे जरी आमच्या कडल्यान जॉईन जाले आसत 6 म्हयन्या भितर जर तांकां बेटर सॅलरी दिवन कंपनी घेवन आपल्या कडेन फिक्स करपाक तयार आसत जाल्यार ऑप्शन इज ओपन. तुम्ही डायरेक्टली कंपनीनी त्यांचे जॉईन जावं येता. अदरवायज यू कॅन कंटिन्यू विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द वन इयर इन द प्रायव्हेट सेक्टर इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आमच्या कडेन ज्या वेळार गव्हर्मेंटात जेन्ना आमी ज्युनियर स्केल ऑफिसर काडटले किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर काडटले वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर दोज वर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली आणि डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संधी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली आणि फर्स्ट प्रिफरन्स विल बी गिवन दोज हू आर कंप्लिटींग द 1 इयर इन द प्रायव्हेट सेक्टर. हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो. आयच्या घडीक तुम्ही जेन्ना जॉईन हांगासर जाता तुमच्या खातीर गव्हर्मेंटातल्या जॉबाची बी ऑपॉर्च्युनिटी तितकीच ओपन जाता. गोंयांत आता वचत थंय गवेरेड्यांची धुमाकूळ चल्ल्या. गवेरेडे खाणाच्या आशेन आता रान सोडून गांवांनी भोंवतना लेगीत दिश्टी पडटा. अशीच एक देख आमकां बेतोडा आनी बोरी वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी. दिसा उजवाड्यार गवेरेडे रस्तो हुपिल्ल्यान शाळेंत वचपी माणकुळ्यांक तशेंच येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. गवेरेड्यांनी हल्लो केल्यार जापसालदार कोणाक धरप? संबंदीत खात्याच्या हालचालीचेर आता सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. लागींच आमी हांव ह्याच वाड्या वयलो. म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ती सरकारी प्रायमरी शाळा 1ली ते 4थी पर्यंत आनी बालवाडी हांगा शिकयता. आतां कितें जालां ह्या रानाच्या आमी भागांतल्या कारणान म्हाज्या दावे वाटेन आसा ते सगळे झाडांच आसा आनी थंय गवेरेडे रावतात. आमी गवेरेड्यांक कांयच म्हणना. ते एक रानटी प्राणी असल्या कारणान तेंचे खावपा जेवपाचे वयर रानान हाल जाता म्हणून ते सकयल्या भागान येतात. कारण तांकां ह्या दिसांनी उदक ना. वयर रानान उदक ना तेच्या खातीर गांव वाड्याचेर खंय तरी बारीक तळयो जावं व्हाळ आसता थंयसर उदकाची तेंची सोय जाता. हे ते मनशा सारकेच तेंकाय बी ताण लागता. ह्या हिशोबान ते सकयल येता. आनी आतां पणसुलां लागलेली आसा. तुमकां दिसता आसतली सायडीन शाळेच्या कुशीक आसता आमच्या जाग्याच्या दुर्गाचे हे सायडीन पणसुलां लागलेले. काल असोच सांजचो 3:45 एक गवो ते पणसुलाच्या वासान त्या जाग्यार येयलो. तुम्ही पळयतात तेक्कोन शाळा आसा प्रायमरी थंय प्री प्रायमरी आनी 1ली ती 4थी आतां शाळेक सुटी पडत येयली. पण हेजे मुखार सुद्दां ती पणसुलां जून म्हयन्या पर्यंत उरतली. जावं बाकीचे कितें आसा तांकां वावर तांचो गवेरेड्याचो हेवटे तेवटेन आसतलो. तेच्या खातीर हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता ते वेळोवेळी आमी फोन केल्यार सहकार्य करतात. पण हेजे मुखार तेणी आमी गवेरेड्यांक कितें धांवडून खंय घाल म्हणना आनी तांकां धरून व्हर म्हणना. पूण कांय तेंचे कडेन जर तर उपाय आसा जाल्यार तेणी ते करूंक शकतात. आनी तेजे कित्याक लागून करूंक शकता ल्हान भुरगीं आनी ही वाट हो रस्तो आनी हांगासरूच ते रातचे बितचे थंयसर 3-4 गवे सुद्दां इतलेच कुडक्याक भोंवतात. कारण सायडींतल्यान झाडी आसल्या कारणान ते जुप्प करून दिश्टी पडना शाळेचे लागीं. ही शाळा चड पयस ना आनी हांगासरल्यानूच आसतात ते. म्हणजे कितें जाता एकदां टिचर सुद्दां आमकां आमचे कडेन पर्सनली उलयना. कालचोच जर तर ती टिचर भुरगीं आसतना जर तर तो गवो येयल्लो जाल्यार ती भितली आसली. कित्याक येदो व्हडलो गवो म्हणजे ल्हान भुरगीं भितात. बोरी सायडी वयतना म्हाका 2 गवे दिश्टी पडले. हांव फक्त इतलेंच मागता की अशें तर अचानक कोणाक मेळ्ळें जाल्यार लोक आबूज जावन कितें जावंक शकता तेजें. कित्याक मुखार तांकां वाट कांय चान्सीस कांयच ना. दोनी सायडी दोडोवया म्हणटा कितें तरी करची न्हू. अशें तर दुसरे फावट कोणाक मेळ्ळें न्हू. लोक कितें वचपा जाग्यार ते रिटर्न येत जाल्यार तेंकां कितें दुखापत जावंक शकता न्हू. चान्सीस कांय ना.
दुसरी गजाल ती एरी मातशी उदकाची पडटा म्हणटा ते येतात पूण तांकां तर मातशें कितें अडकळ कितें करीत न्हू फेन्सींग कितें आमी केल्ली आहा थोडी पूण ते फेन्सींग लागून तांकां ते वटेन ब्लॉक जाल्यात अशें तर आनी खंय करीत जाल्यार लोकांक मातशें सेवींग पडटा न्हू मातशें बरें पडटा येवपाक वचपाक खूब फावटी लोकांक मेळयलेलें आहा कळ्ळें तुका म्हणटर एक 2-3 फावटी आतां परत फास्ट तेंगे डेली चलो येवप जाला आमचे एरियेक थंय आनी करता करता ते घरा कडेन येता थंय सकयल मातशें घर आमचें लागीं आहा म्हणटा कितें आसता ते जर तर सामकें घरा तेकोन पावता तेंकांय कितें तरी करचें कित्याक लागून आमी ते पोटाबूक येता न्हू तांकां कांय खावंक मेळना म्हणटकीर ते करता करता हालीं आतां चड घरा कडेन पावत येयल्या. नमस्कार, आमी हांगा बेतोडा मेस्तवाडा हांगा आसा जे जाग्यार शॉर्टकट रोड आसा बोरी वचपाचो आनी ह्या रस्त्यार जे लागींच हांगा शाळा आसा मेस्तवाड्यार थंय मोठ्या प्रमाणात हांगा गोवे येता आनी हांगा दिसाचे दोळ्याचे 4 येता तेन्ना हांगा लोकांक खूब त्रास जाता आनी लोकांक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा कारण भुरगीं शाळेक वयता आनी शाळेंतल्यान ती भुरगीं जेन्ना सुट्टा तेन्ना पयल्यार गोंयांक रस्त्यार आसता तेन्ना हेजेर वन खात्यान जी आसा वन खात्यान कितें तरी हेजेर कारवाय करची आनी जे फेन्सींग जाल्यार फेन्सींग करचें नाजाल्यार तेंचो बंदोबस्त तरी करचो अशी मागणी हांगा मेस्तोड्यावेले लोक आनी बोरेंतले लोक करता. तेन्ना संबंदीत जे वन खातें आसा तेणी ह्या विशयी गंभीर दखल घेवची अशी मागणी ते करता. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. उच्च न्यायालयान राज्यातल्या सगळ्या ग्रामपंचायती खातीर रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी तयार करपा खातीर पंचायती संचालनालयाक 8 सप्तकांचो वेळ दिला. सध्या फक्त 15 दिसांची CCTV फुटेज ओव्हररायड जाल्ल्याचे न्यायालयान निरीक्षण केले. शार्लेट फर्नांडिसान दाखल केल्ले याचिके प्रमाण RTI अर्जाक जाप मेळचे मेरेन डिजिटल पुरावे नष्ट जातात. या प्रकरणाची सुनावणी 6 जुलै 2024 दिसा थारायल्या. भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीच्या कौलाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. कौलाक भाविकांची गर्दी उसळ्या. शेनवारा मेरेन कौल मनयतले. गोंय तशेंच हेर राज्यांतल्यान मोठ्या प्रमाणात भाविक कौल घेवपाक शिरगांवा येतात. श्री लयराई देवीची जात्रा जातकीच दुसऱ्या दिसाच्यान कौलोत्सवाक सुरवात जाता. 4 दीस हो कौलोत्सव मनयतात. कौला निमतान 4 दीस शिरगांव वाठार भक्तिमय आनी उमेदीच्या वातावरणाक न्हावन वता. निमण्या दिसा वडाचो वाडो वाठारांत घराघरांनी कौल दिले उपरांत राती देवीचो कळस देवळांत वतकच परंपरे प्रमाण कौलाची सांगताय जाता. जात्रेक येवप शक्य जावंक ना ते भाविक शिरगांवा येवन देवीचो कौल घेतात. कौलां सुरळीतपणान जावची म्हणून पुलीस नदर दवरून आसात. आता जात्रा आमची बरी भशेन जाल्लेली आसा आनी आतां कौलांक आमच्या सुरवात जाल्ली आसा तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपण कौला खातीर येवचें आनी सगळ्यांनी वेवस्थीत संतपणान आनी थंड हितूर रावन आमकां सहकार्य करचें आनी कौला शेनवार पर्यंत कौला चालू आसतली. शेनवार दीस रात्री मागीर उशिरा देवीचें आगमन देवीचे मंदिरान परत आगमन जातलें देव मंदिरान वयतलो तेन्ना सगळ्या भक्तांक तुमकां शिस्त पाळची. जशी जात्रेक तुमी आमकां जशें सहकार्य केलां तशें कौलांक सहकार्य करचें. कसलीच गडबड करूं नाका. सगळ्यांनी व्यवस्थितपणे कौल घेवन देवीचे आशिर्वाद घेवचे अशी हांव तुमकां सगळ्या देवस्थान तर्फे मागणी करता. प्रेमेंद्र शेट हेणी ह्या कामा खातीर तेंच्या मार्गदर्शना खाली गव्हर्मेंट सरकारची सगळी यंत्रणा फाटले 2 म्हयने सामकी नेटान काम केलें आनी ह्या वर्सा जात्रेक सामकें सक्सेस केलें. कित्याक लास्ट इयर जे घटना घडली ते घटनेचे हांगासर कांयच जावंक नासलें. ह्या वर्सा कांयच जावं नाका म्हणून सरकारान मोठी पावलां उचललेली आसली. फायर डिपार्टमेंट हे सगळे डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां बरी मदत केली आनी इतकेशी मदत केली की कसलीच कांय आमकां कमी पडोंक ना. मोठी फाटल्यान देवळाच्या फाटल्यान बॅरिकेड्स घालून लोकांची एक वेवस्था बरी केल्ली आनी लोक भक्तगण सगळे त्या बॅरिकेड्सांसून पास सगळे येवन सगळ्यांक दर्शन फ्रीली दर्शन मेळ्ळें देवीचें. तशेंच दोंडांक सुद्दां पुलिसान सामकें सिस्टमॅटीक होमखणा पर्यंत हाडून सगळे लोक होमखण पार करून गेले आनी ह्या कामी आमकां सगळे सरकारचे आमकां खूब हे मेळ्यो. भक्तगणांक आनी सगळ्या लोकांक जनतेक हांव एक उलो मारता तांकां नम्र विनंती करता सगळ्या भक्तांनी कौलाक येवचें.
गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोयचे लोकनायक, दूरदृष्टी बाळगुपी फुडारी आणि लोकसेवक अशा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कुंदन फोगेरी आणि चंदन फोगेरी कॅटर्सचे धनी. नामो टीव्ही उद्देगीक वसणुके लागीं करासवाडा बार्देस गोंय. तुमच्या खासा सुवाळ्याच्या जेवणा खातीर कॅटरर्स सोदतात तर रुचीक स्टार्टर ते सुवादीक मेन कोर्स आणि गोडशां खातीर फामाद फोगेरी कॅटर्साची निवड करा. लग्न सुवाळा, कॉर्पोरेट इव्हेंट्स, वाढदीस तसेच हेर गेट टुगेदर आसूं तुमच्या आवडीचो मेन्यू तुमच्या सुवाळ्यात. ताजी सामुग्री, अनुभवी शेफ आणि उत्कृष्टतायेची आवड फक्त फोगेरी कॅटरर्स. आयजच बुक करात आणि तुमच्या दरेका सुवाळ्या खातीर खाशेलो मेन्यू राखून दवरा. फोन क्रमांक 8698661144 आणि 9545107555. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका वाडदिसाच्यो उर्बेभरीत परबी. तांकां बरें आयुष्य आरोग्य लाभूं इतलीच देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी विन गेम्स प्ले स्टेशन. गिमाळ्याची सुटी भुरग्यांक खातीर आनीक मजेशीर करपा खातीर तांच्या आवडीच्यो गेम्स म्हळ्यारूच पीसी गेमिंग, PS5 प्ले स्टेशन, पूल टेबल, VR गेमिंग आनी रेसिंग व्हील ह्यो सगळ्यो गेम्स तुमकां मेळटल्यो फकत विन गेम्स प्ले स्टेशन. दुसरो मजलो तारानगर, हाऊसिंग बोर्ड बस स्टॉप, सांखळी, गोवा. पिनकोड 403505. अधिक माहिती खातीर 9767701977 या नंबराचेर संपर्क साधात आणि ही गिमाळी सुटी भुरग्यांक खातीर मजेशीर करात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका वाडदिसाची हुनहुनीत परबी. तांकां बरें आयुष्य आरोग्य प्राप्त जावचें म्हणून देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी संकल्प आमोणकार, आमदार, मुरगांव मतदारसंघ आणि SID CGL चे अध्यक्ष आणि श्रद्धा संकल्प आमोणकर, नगरसेविका, मुरगांव नगरपालिका. Festivals here, flavors and fanny, let's raise a cheer. Unstoppable beats, feel the vibe. Go magic that comes alive. From sunset hues to starlit